शेतकी धोरणाच्या मसुद्यात विजन आणि मिशनाचो उणाव आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। तशेंच ल्हान आनी व्हडल्या शेतकारां मदीं कसलोच फरक केल्लो ना। हे शेतकी धोरण शेतकाऱ्यांकडेन चर्चा करून न्ही जाल्यार एसी रुमान बसून केल्ल्याचें विजय म्हणटा। कंत्राटी आनी सामुहीक शेतां केले बगर पडींग जमीन लागवडी खाला येवची ना अशेंय विजयाचें म्हणणें। So basically, lack of ability to frame a comprehensive policy and a roadmap. Roadmap for what? Roadmap to achieve doubling of farmers' income by 2022. आता अजून 10 पॉइंट्स आहात. पहिलो म्हणजे तो आउटडेटेड डेटा. डेटा केन्नाचो घेतला? 2001 आणि 2006 फॉर एक्झाम्पल तुमकां एक पॉइंट आउट करता. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया असा कितलो तेन्ना 1,62,505 हेक्टर केन्ना आशिल्ले 2006. आता पयर आमचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट मॉन्सून सेशनात तो टेबल केला थंय म्हणटा 1,44,792 हेक्टर. म्हळ्यार द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन रॉंग डेटा विच इज आउटडेटेड. फ्रेश डेटा कन्सल्ट करूंक ना. एक जालें. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यो स्किमी आहा त्यो पुनायल्या हांगा सगळ्यो एक केल्या आनी पॅकेज केल्या आनी पॉलिसी म्हणल्या. सो देर इज नो विजन, देर इज नो मिशन, देर इज नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव्ह नाच. फकत सगळ्यांक एक केल्या आनी काडून घालना. तिसरें म्हणल्यार खंयची पॉलिसी करतना स्वॉट एनालिसीस म्हणटा. स्वॉट एनालिसिस म्हणजे कितें? स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी आणि थ्रेट. एक स्वॉट एनालिसिस करप आसता. ही स्वॉट एनालिसिस करूंकूच ना. चवथें म्हणल्यार स्मॉल फार्मर आणि लार्ज फार्मर. आता आमच्या हातून कशें आहा, ल्हान शेतकरी आसता, एक बांदी तेजी हांगा आसता, फुडली थंय बांदी आसता. हो धाकटो शेतकरी, तो आपले पोट भरपा खातीर आनी आपल्या घरान तांदूळ व्हरून ते आपले फॅमिलीक फीड करपा खातीर हो स्मॉल फार्मर आसता. हे जे ही जी पॉलिसी केल्या तातूंत देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर. डिस्टिंक्शन काय ना, सगळ्यांकूच एक हातून मेजल्या.